महेश बाब आता तुम्ही पळयतले आता बाजारात वचून येयल्यात तुम्ही सध्या मिरच्याची रेट कशी कितें आसा? हा 600 650 700 ही कितें आमच्यो गांवठी मिरच्यो ह्यो कशी कितें? गावठी ना ह्यो वयल्यो मिरच्यो सगळ्यो वयल्यो म्हणजे खंयसून येता त्यो? आमच्या हे आमचे बेळगावची मिरच्यो सगळी. ओके. आनी सध्या गांवठी मिरच्यो म्हणटा त्यो नेमक्यो खंयच्यो आसतात? गावठी त्यो बाजारात बसतात पण ती थोडी आता लोक भितर मिक्स करतात कळ्ळें न्हू आनी 1000-1200 रुपया विकतात हितूंतले थोडे घेवन मिक्स करून ती विकतात आनी थोडे लोक आहा गावठी आमचे ते 1000-1200 विकतात. पूण पोरूच्या दरम्यान अंदू मातसो कमी आसा रेट? कमी आहा गेल्या वर्सा खूब म्हारग आसली ह्या वर्सा मातशें कमी आनी फुडल्या शुक्राराक आनीकूय कमी जातली. ओके. न्हू कमी आसता मातशें सध्या हेंची रेट पळय देंवला कारण कितें आसूं शकता? कितें दिसता तुका? मिरचीची पीक खूब आहा ह्या वर्सा ताजें दिसता म्हाका. मिरची खूब आहा बाजारात दोन शुक्राराक पयल्या मिरची खूब आहा बाजारात. मातशी देंवतली आनीकूय आसतली मिरची देंवतली. कशी किलो आसा रे? 600. बाळा नायक. बाळा सध्या तूं बाजारपेठेन येयल्लो आसा मुद्दम ज्यो मिरच्यो खरेदी करपाक सध्या कितें रेट आसा? सध्या 550 600 सुमार एक कितें दिसता तुका पोरूच्या दरम्यान कमी आसा काय सुबेज आसा? ना पोरीच्या हितून कमी आहे मातशे तरी आनीक 2 बाजार उरल्या न्हू एक 2-3 बाजार उरले कमी जावंक शकता त्या बद्दल कमी आहे. कशी रे मिरची कशी? 700 रुपये. हां 700 रुपये. खंयची? जांबोटी. जांबोटी. काय कशी मिरची कशी? 500 रुपये. 700. कुठून आणतात तुम्ही? बेळगाव. अंदाजे किती घेऊन येतात तुम्ही? 4-5 फुटी 10 फुटी अशी कस्टमर राईट आहेत सगळे तुमच्या गावचे आहेत ते? कुठून आणतात या? जांबोटी. किती आणतात अंदाजे? आज आता मार्केट साधारण 400 बॅग होते. 400 बॅग होतं. हे दर कसा काय आहे सध्या? दर पडला गे दर काहीतरी 600 पडलं ह्याच्या काय कारण असू शकतं? कारण म्हणजे आता माल जरा जास्त आहे ना म्हणजे साधारण किती लोक येतात तुम्ही घेऊन या गाड्या? साधारण आमचे लोक म्हणजे 500 तरी लोक असतात. 500 लोक येतात. चंदूबाब सध्या तुम्ही मुद्दाम मिरच्यो घेवपाक गेल्ले कितें रेट आसा आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी? 600 रुपया किलो आसा मिरची बरी आसा. पूण अशें म्हणटात की गोंयची मिरची आनी ही भायली मिरची हितून कितें फरक आसा? कितें फरक जाणा? त्यो भायली साल आसता पळय तेचे फरक आसता दाट आनी पातळ. गोंयची आमची मातशी पातळ ती बरी आसता. तुम्ही घेतल्या सध्या? सध्या पळयता आतां घेवपाची ट्राय. पूण एकूण वर्सा प्रमाणे रेटीचो दर कितें वाडला देंवला कसो कितें आसा? रेट बरी आसा कमी आसा सारकी 600 रुपया 500 550 किलो. काय रे दर कसा काय? झेंडा का चढीव आहे का उतरलाय? व्हिडिओ काढता
किती झालं उजवा लागला बाबा आता तू मिरसांगो घेतलेले आसा वार्षिक जी परंपरा असता आमची की मिरसांगो जायो पुरुमेंचो बाजार सध्या किने रेट कशो किने आसा रेट सध्या ही म्हणजे वयले येयल्या भाना वयले त्यो 700-800 सांगता हांवें 600 घेतल्या करून एक 8 किलो कितें आसा पुरूच्या पेक्षा कमी आसा काय रेट वाडलेलो आसा? तश्योच आहात त्यो बरो हांवें तश्योच घेतले 600 अंदू तश्योच घेतल्या ओके ए कशी आसा रे रेट अनु खंयसरल्यो ह्यो ही बेडकी मिरची कशी 300 रुपया आणि त्या दुसऱ्या काश्मीरी 500 किती आसा रेट कमी आसा न्हू काय वाडल्या तश्योच आसा रेट क्वालिटी कशी रेट आसा 500 400 क्वालिटी विशून रेट आसा सध्या रेट कशी कितें आसा मिरसांगेच्यो मिरसांगो देंवतले मरे मिरसांगो पिकल्यात अजून देंवतल्यो सध्या कितें आसा आयची रेट कितें आसा 800-900 900 म्हणजे गांवठी मिरची आमची सारकी पूण कितें दिसता तुका पोरूच्या पेक्षा सुबेस आसा काय कमी सुबेस आसा आहा परूच्या पेक्षा सुबेस आहा सुबेस आसा न्हू कित्याक कारण कितें आसूं शकता म्हणटा आधी पिकल्या काय मिरसांग तुका पुना न्हू इतकी पिकता म्हणून लेट लायला लोकांनी कितें नांव तुजें मोहिनी खंय सरली तूं आसगांव